नमस्कार, हांव सोमयाजी सुहोता दीक्षित आपटे आयज परत एकदा तुमच्या मुखार येला। आयज दोन विशय आसात। 14 ऑक्टोबर आणि 28 ऑक्टोबराक ग्रहण आसा का ना, आसा जाल्यार त्याचे वेध केन्ना पाळपाचे। तर पहिलो विशय, 14 ऑक्टोबराक ग्रहण आसा पण ते भारतान दिसना, तेका लागून भारतान ते ग्रहण धरपाची गरज ना। कोणेच म्हणजे गुरुवार बायलांनी सुद्धा भारतान जे रावतात तेंच्यांनी ग्रहण वेधादीक नियम कसलेच पाळचे न्हू। सच्च्या भशेन तुम्ही जशे जेयता खाता उठता बसता त्याच भशेन तुम्ही करपाचे आणि तशेंच रावपाचे। ते ग्रहण भारतान दिसचे ना, तेका लागून भारतान त्याचे कसलेच नियम धरपाची गरज ना। दुसरो विषय आसा 28 ऑक्टोबराक। 28 ऑक्टोबराक जे ग्रहण आसा ते भारतान दिसतले आणि त्याचे वेधादीक नियम सगळ्यांनी धरूंक जाय। त्याचे खरे वेध सुरू जातात दनपारा 3:15 म्हणजे 28 तारखेच्या सांजच्या 3:15 पासून त्याचे वेध सुरू जातात सगळ्या खातीर। पण जे गर्भवती बायला आसात, बाल म्हणजे ल्हान भुरगीं, वृद्ध म्हणजे जाणटे, आजारी म्हणजे कोणाक कितें दुयेंस जाला जाल्यार, आणि अशक्त जर कोण आसात जाल्यार तेंच्या खातीर 7:30 जाल्या उपरांत तेंच्यांनी सगळे वेधादीक नियम सुरू करपाचे। म्हणजे वेध पाळपाचे गुरुवार बायलांनी, ल्हान भुरग्यांनी आणि जाणट्यांनी अशेंच म्हणूया आमी। तेंच्यांनी वेध हे 7:30 जाल्ल्यापासून सांजचे 7:30 पासून वेध पाळपाचे आणि रातचे 2:30 जायसर हे ग्रहण आसा। सो 2:30 उपरांत तुम्ही कितें, तुमकां समज भूक लागता किंवा ताण लागता जाल्यार त्याच्या उपरांत तुम्ही खावपाचे किंवा पिवपाचे। आता वेध काळान उदीक पिवूं येता, पर्साकडेन वचो येता, म्हणजे लघुशंकेक वचो येता। पूण ग्रहण काळान हे कांयच उदीक पिवपाचें ना किंवा पर्साकडेन लघुशंकेक बी वचपाचें ना। तर ग्रहण लागता हे 1:05 मिनटांनी आणि सोंपता 2:23 मिनटांनी। सो 1:05 मिनटां ते 2:23 मिनटां म्हणजे 2:30 जायसर, म्हणजे 1 ते 2:30 हो मुख्य ग्रहणाचो काळ आसा। आणि ह्या वेळेन तुम्ही उदीक किंवा अशौचाक वयचे न्हू। आणि वेधादीक नियम जे आसात म्हणजे वेध पाळपाचे जे आसात ते सांजच्या 7:30 वरांपासून, म्हणजे अगदी स्पष्ट सांगता, सांजच्या 7:30 वरांपासून तुम्ही सगळ्यांनी बायलांनी जे गुरुवार आसा तेंच्यांनी न्हिदून रावपाचे आणि सकाळी उठल्या उपरांत तुम्ही न्हावन धुवन कितें तें खावपाचें। हो सादो नियम। सांजच्या 7:30 पयलीं कितें तें खावन घेवपाचें आणि मागीर सकाळी उठल्या उपरांत तुम्ही कितें तें न्हावन धुवन खावपाचें। तर अशा प्रकारे 14 ऑक्टोबराक ग्रहण ना आणि 28 ऑक्टोबराक ग्रहण आसा। मेन ग्रहणाचो जो मेन काळ आसा तो आसा 1 ते 2:30। ह्या वेळेन तुम्ही कांयच करू नका, फक्त न्हिदून रावात आणि सांजच्या 7:30 जाल्ल्यापासून 1 जायसर तुम्ही उदीक पिवूं येता आणि लघुशंकेक म्हणजे लघवी करपाक आणि पर्साकडेन वचपाक तुम्ही वचो येता। तर हे दोन्ही विशय तुमकां स्पश्टपणान सांगले। कसलीच मनान दुबाव भीती धरी नासतना 14 ऑक्टोबराक तुम्ही ग्रहण पाळू नका आणि कसलीच भीती मनान धरी नासतनाच 28 तारखेचे ग्रहण तुम्ही धरपाचे पाळपाचे। अशा प्रकारे दोन्ही विशय सांगले। असोच मोग म्हाजेर कायम दवरचो अशें म्हणटाने आजचो विशय सोंपयता। सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा। धन्यवाद।